Hello guys, welcome back to my channel Priya's Little World. कशी आहे तुम्ही सगळी? आणि तुमचं जायते मिस केले ओके 2 वीक झालं ना. हांव समजता तुम्ही म्हाका मिस केला आसता म्हणून जे कोण म्हाका मिस केलचंय म्हाका कमेंट बॉक्सान सांगलें जालें ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू तुमकां सगळीं म्हाका जायतो तुमी सपोर्ट केलो आनी राहुल तुमी म्हाका पेशन्सा मगे व्हिडिओ आला गो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू तुमकां. सो आयज न्हू तुमकां हांव आयज हांवें हें घायलो न्हू शॉर्ट्स घायलो न्हू हांवें म्हगेलो व्हिडिओ बटरफ्लाय चिकन रेसिपी शेअर करतो म्हणून. सो आयज हांव तुमकां ती रेसिपी दाखयतलें ओके. सो वील स्टार्ट या. पेस्ट घेयलें आनी अशें बारीक कूड केले ते ओके. हांवें मुगे ते व्हडले आसलोले पॅकेट्स सगळे कातूत ते पटेटो जाता तितूंतल्यान घातले उरलो मागीर हांव बेश्टें फ्राय करून हाडटलें ओके. सो हेचे कट केले ते पिसीस खायचे. सो हेचो एक कुडके करून घेयले तेका ओके. सो आतां तेका तो मसाला लावया हां. सो आतां फर्स्ट हितून आमी सॉल्ट घालतले ओके. तुमगे टेस्टा प्रमाणे घालाय तुमी सॉल्ट ओके. आतां घालया 1 टीस्पून रेड चिली पावडर ओके. हाफ टीस्पून हांवें गरम मसाला घायला. हांवें गेलोसो आतां हाचो चाट मसाला घाता. हातींग घाता हांव 1 टेबलस्पूनशें सोया सॉसचें ओके. हिंग न्हू आतां हें जिंजर गार्लिका पेस्ट एड केला वचें ओके. 10 स्पूनशें. आतां 1 टीस्पूनशें हें घायलें कस्तुरी मेथी घायल्या. हिंगा इल्लीशी कोरिएंडर घायल्या बारीक चॉप करून. आतां हिंगा 2 व्हडले चमचे हें घाता कॉर्नफ्लावरचें घाता स्पून कित्याक तेन्ना मातशें बरें बायंड जावपा जाय न्हू तेका लागून 2 स्पून घायले ओके कॉर्नफ्लावर. सो आतां हिंग इल्लोसो लिंबू पिळटलें हाफ सो. सो ते आतां बरें सगळें मिक्स करून घेता ओके. तितून हांवें मैदा घालपा विसरलें 1 टीस्पूनशें मैदा घालपाचें आनी इल्लोसो बटर घाल ओके. बटर घायलें मेल्ट केला मातसो घायला आनी आतां तें मिक्स करुया. सॉरी हांवें विसरलें घालपाक फर्स्ट टायम करता तेका लागून मातशें चिंतोवपा पडटा हें इनग्रिडियंट्स उगडास करपा पडटा. सो हेंचें मॅरिनेट तें मिक्स करून जालें सगलें आनी आतां तें मॅरिनेट करून दवरतलें 30 मिनट्स ओके. आनी मागीर आफ्टर दॅट तुमकां चड टायम आसल्यार चड दवरूं जाता. मागीर हांव तेच्या फाटल्यान ते कितको पटेटो बी घालून फ्राय करपाचें मागीर दाखयता तुमकां ओके. चल आर्टिस्ट आमगे ड्रॉइंग करता तेका लायक ड्रॉइंग बी करपाक. बो वेर द अदर वन्स विच यू डीड आफ्टर द शो ओके. मागीर दाखयता तुमकां ओके. Then we'll color it after. Huh? Any drawing केलं लिंचे. Show that other side and then slowly रे. ओ कोड पिकाचू रे? No. तो कोड. अदर turn other side. अच्छा एक और Lego no? Yeah. All the Lego. All are from Lego. Okay. आता ड्रॉइंग तुमका कशी लागली ती कमेंट बॉक्सान सांगा ओके. आर्टिस्ट आमगे आर्टिस्ट. दुसरो ड्रॉइंग आर्टिस्ट रेडी जाता ओके. प्रिंसू ओ प्रिंसू ओपन केलंच तेणे. Help me color. Helping me color. या ही विल कलर होल पेज. ते मॅरिनेट जाला बरें. सो आतां तुमकां नेक्स्ट प्रोसिजर दाखयता कितें करपा तें ओके. पटेटो घेयला आतां आनी अशें करून क्लीन करता ओके. बारीक स्लायस मारपाचें अशें ओके. तुमकां जाय जाल्यार तुमकां ते अशें तो स्क्रेपर हाच लायक तेजे पासून केलें जाता पातळ स्लायस जाता.
सो पोटेटो स्लायस बांदले हांवें ते वॉश केले क्लीन केले आनी सारके ड्राय केले आनी तांकां सॉल्टूय एड केलो हांवें ओके. सो आतां तुमकां नेक्स्ट प्रोसिजर कितें दाखयता. सो आतां पोटेटो घेवपाचो आनी चिकन आहा न्हू मॅरिनेट करून दवरलो तें ताजो एक पीस घेवपाचो ओके. तो अशें करून टर्न करपाचो आनी ताका अशें करून टूथपीक लावपाचें अशें करून ओके. अशें करून हांव सगळें कोन्न घेता हां. हांवें सगळें रेडी करून घेयलें अशें करून ओके. आतां ते फ्राय करुया मिडियम हिटाचेर ओके. मिडियम हेजे हिंगा तेल तापोवन दवरलें आसा. आतां ऑयल सारकें तापलें आनी हांव तितून आतां तें चिकन रेडी केलो न्हू तें हांव तितून आतां घातां फ्राय करपाक. सो आमगे रेडी जालो हां. हांव तें प्लेटींग करता ओके. हांवें प्लेटींग केली. वोत हांवें सॉस दवरला. तुमच्यान कसलें सॉस घेवपा जाता ओके. हांवें हॉट एंड स्वीट सॉस घेयला. चिकन आहे न्हू बटरफ्लाय चिकन इतलें बरें जालां टेस्टी सारकें. तुमी ट्राय कराय ओके. हाता ओके एन्जॉय करता. मुनग्याची बटरफ्लाय चिकन रेसिपी कशी लागली ती म्हाका सांगा ओके. आनी भुरग्यां सारकी लायक जाता ती ओके. तेंगे मातशी फेवरेट आहा तितून पोटेटो एंड चिकन सो दोनी लायक जाता तेंकां. आनी केन्ना फंक्शन बी आहा तेदो स्टार्टर्स एश करूं जाता तें ओके. इट्स नायस एंड इजी एज वेल बरी आहा ती. आनी तुमकां तर मुगे ह्याची रेसिपी तुमकां लायक जाली न्हू जाल्यार म्हाका कमेंट बॉक्सां सांगाय ओके. ट्राय कराय घराको आनी कमेंट बॉक्सां सांगाय. आनी दुसरें म्हणल्यार 2 बर्थडे आहलोल्यो मागीर विडियो करून आहा न्हू सो म्हाका ते तांकां वीश करूं मेळना सो तांकां हे विडियो हांव वीश कोता. सो एक म्हणल्यार तेगे बाबाची आमची गॉडफादराची बर्थडे आहलोली 29th of June. सो I'd like to wish him happy birthday Polly, may God bless you always. आनी दुसरी आहा ती मुगे नेफ्यूची बर्थडे म्हज्या देराच्या चेड्या गेली स्कायलर्स बर्थडे. सो आय वूड लायक टू विश हिम एज वेल हॅपी बर्थडे स्कायलर. मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज अँड ऑल युअर ड्रीम्स कम थ्रू. पियर्सन विश कोती ओके तेगे गॉडपा आनी स्कायलरा. हॅपी बर्थडे गॉडपा. हॅपी बर्थडे स्कायलर. एक बर्थडे आहा ओके. पियर्सनागे फ्रेंड आहे तेगे क्लासी आहा एनिजिया. So I would like to wish her okay. Happy birthday Anizia. May God bless you always and all your dreams come true and enjoy your day. ओके. आनी हांव न्हू मुगे हो विडियो हिंगा एंड कोता. तुमी तरी मुगे आयचो विडियो लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय ओके. जे कोण म्हाका अजून सबस्क्रायब केला ते म्हाका प्लीज सबस्क्रायब कराय. या थँक यू बाय अँड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट विडियो. टेक केअर.